आता त्या दिसांनी खूप जाण जॉईन जावपाचे आसा. गोंयभर एक वातावरण जाल्लें आसा की लोकांक जाय काँग्रेस पक्ष परतो सत्तेर आयिल्लो. सगळे कडल्यान लोकांचे ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळटा, म्हणजे आमी आतां सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वतात, ज्या ज्या भागांत आमी वतात त्या भागांतल्यान जो एक आमकां वर्कर्सां कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा, म्हणजे वर्कर्स आमचे सगळे जवळ जवळ चार्ज जाल्ले आसा अशें वातावरण पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका खात्री आसा की हळू गोंय राज्यांत काँग्रेसचो वेव तयार जावपाक लागला. आनी तो जर वेव तयार जालो जाल्यार मागीर आनीकय खुबशे जाण येवपाक सोदतले. हांव लोकां कडेन उलयतां, लोक सगळे कडेन आज बेजार जाल्ले अवस्थेत आहा. लोकांक चेंज जाय. लोक म्हणटा 5 वर्सां तुझे सरकार पळयलें, काँग्रेसचे सरकार दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा सकल 5 वर्सांचे पळयलें आनी आतांचे बीजेपीचे 10 वर्सांचे सरकार पळयलें. काँग्रेस गव्हर्नमेंट ऑफ 5 years was for prosperity, whereas BJP's government for 10 years was for poverty. लोकांक गरीब केले, बारीक मनशाच्या हातातले पैसे काढले. काँग्रेसच्या सरकाराच्या वेळार बारीक मनशाच्या हातात पैसे आले. वेगळे इंडस्ट्री चलताल्यो, वेगळे सेक्टर चालू आशिल्ले. टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट हे सगळे खुश आशिल्ले. आज हे टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले आज सगळे बाबडे बेजार आहा, कारण तांच्या हातात पैसे ना आणि सरकार तांकां कांयच दिना. आणि अशा परिस्थितीत लोकांक आज दिसता की एकच पार्टी जी सरकार आल्यार आमकां साल्वार करपाक शकता हातूंतल्यान ती म्हणजे काँग्रेस पार्टी. ताणें वचन दिलें की आपूण 100 दिसान कॅसिनो काडटलो, घरान आपूण जॉब दितलो. तेणे एक मॅनिफेस्टो एक केलो. तो मॅनिफेस्टो तो 15 वर्सां जालो तसोच भोंवडायता सगळ्या. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक तो, असेंब्ली इलेक्शनाक मातसो बुकारा वयल्यान वता आनी कॉपी पेस्ट करता, तो भोंवडायता. लोक सगळे बोलले स्मार्ट सिटीचेर तेजेर आरोप केले हेणे आनी अशें करून लोकांक विश्वास दिले. आमी लोकांक कन्विन्स केले बाबा हांव कितें तरी करतलो म्हणून. लोक काउंट डावन करताले कॅसिनो काडटले म्हणून. फेसबुकार तुमी पळयला 90 days, 80 days, 70 days, 50 दीस जाता आपलो एका राती भितर हो बीजेपीन गेलो कोणाक सांगनासतना. लोक सकाळ फुडें उठून जर पेपर पळयता हो नाच, हो आमदार गायब जालो. खंय जालो तुमी पळयला. कोविडाचे 1 वर्स जालें हो नाच आमदार पणजेन आमदार आसा काय ना लोक विचारूंक लागले. इलेक्शन म्युनिसिपालिटीचे आसा तेन्ना हो जानेवारीन काय डिसेंबरान प्रकट जालो. परत 2 महिने नाच जालो आनी आतां असेंब्ली इलेक्शन आसा म्हणून परत हे जालो. लोकांचो विश्वासघात करून जेन्ना हो गेलो, लोकांक तरी लोकांनी म्हणलें हो बीजेपीन गेला आनी कितें तरी पणजेन घातलें म्हणून. आज पणजेची तुमी दुर्दशा पळया. पणजेन तुमी एंट्री करता आसतना पळया हेजो खंय गेलो तो मॅनिफेस्टो. एक काम तेणें केलें ना. खंयचें काम तेणें दाखोवचें बाबा हें आपणें मॅनिफेस्टोन दाखयलें जावं आपले कितें तरी प्रोजेक्ट केलो म्हणून. म्हणजे कामां चालू आसा ती सगळी आदल्या गव्हर्मेंटान केल्ली ती पणजे. म्हणजे पणजे लोकांक हेणें अक्षरशः फसवले आनी लोकांक कळ्ळें की आमी फसवले गेले म्हणून. हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान की हो हॅबिच्युअल डिफेक्टराक आज वेळ आयला एका घरा बसोवपाचो. पार्टी लायन सोडून कॅन्डिडेट आमी कोणीय जावं आमी एक जावन वावुरतले. हे तुमकां वचन हांगासर कॅन्डिडेट कोणीय जावं आज एक गोंयांत क्रांती जावंक जाय. हे जे परत डिफेक्टर जाता हेच्या फुडे आमदार जो निवडून येता ताका भंय पडूंक जाय की आनी आमी डिफेक्शन करचें ना म्हणून. खंयचोच आमदाराक अशी एक गोंयांत क्रांती जावंक जाय. आनी वोट टायम आसा लोकांनी फक्त मतांक भायर सरूंक जाय. मत मारपाक एक आपले जे घटनेन ताका मतदानाचो हक्क दिला तो हक्क तेणें बजावंक जाय. 15 मिनटां तेणें लायनीक रावन आपलें मतदान करूंक जाय. जाल्यार शुअरली चेंजीस जातले. आनी अशें हॅबिच्युअल डिफेक्टराक जे फॅमिली राज हे काबार करूंक जाय. हांगा व्हडले धमकी दिले घरा पावले, व्हडले पॉलिटिशियन घरा पावले. एका धाडपाक वेळ ना. आज तेजी 20 वर्सांची कारकीर्द हेजो अंत जावपाचो आसा. हेजे सगळे पानिपत हे फॅमिलीचे पानिपत जावपाचे आसा पॉलिटिकल कॅरियरान. तेंचो टायम आला. लोकांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. लोकांनी चिंतला की हांकां फॅमिली राज काबार करुया. ही जी पॉलिटिक्सांनी कीड आसा ही कीड काबार करुया म्हणून.